हॅलो हळेमा हांव सुंदरी उल्लोचे पुरा अर्जंट प्लॅन दल्ले आनी हुशार जावन घरा आयली नवे तशी देवस्थाना चमकली बट मन एक पंता कुल देवस्थान वचून येती म्हणले ताका समजावन कार आनी मेळ्ळे बार सरली थोडे आनी थोडे दीस काम येवचे जायना हो हय सुंदरी हाँ देव बरें करो वचून यो तुगे जीवनान तो एक आनंद मेळ्ळा आता पुरा समाधान नवे खुशी दल पता वचून यो हांगा ಬಗ್ಗೆ आलोचन कर नाका बमना लोटो चढवट प्राग गमत करी आराम करी वचून यो गो खुशी दल्ले म्हणटा आनी ध्वनी बेजार दिसतास मो कसं दल हळे मा हांव कामा येनी म्हणून नी याना म्हण बेजार की नागो सुंदरी अशी एक विषय आसा तुका एक गोष्ट असो ते मागीर पळोवया तू वचून यो कळत तुका तू कसं नेचन काणका वचून यो गो कसं हळे मा हुशार नावे काम चढ दल्वे हुशारस को सुंदरी हुशारस काम चढ दायनी गो काम चढ दायनी म्हणजे काम ना निवेरे आमका त्याची बेजार गो तू वचून यो तू कळत मुखारी वचून यो देव चांग करो फोन दवरता हाँ दाय थोडे मा वचून येता देव सकळांकी चांग करो म्हणून देवाला मागता हांव वचून येता हाँ फोन दवरता हाँ फोन दवरली कितलेची दुःख घेऊन घेऊ का म्हणरी उलयतना कोण कळता कसं करचे हे विचारत संकतीची आणि तुम्ही पर आराम नव्हे हाँ आराम ना भारी बेजारू ते बेजार तुमगे लग संका म्हणून आईल्या हाँ कसं करचे जीवन म्हणते रे प्रासिलेची नव्हे हा भांग बैसून तुमगेला गुल्लाचे हाजी लास्ट मस्त बेचार दत्तस मका उल्लाच्या कष्ट दत्त गो तू येऊन विषय सांगो म्हण सुनमये सांगले मक दायना गो म्हणाली सुरेखा सांगले ती वेनाची म्हणाली गायना तू पुणी सांगो तू पधार उपर सांगो मारायती म्हणले मका पद सांगच्याक एक उत्तर तोंडा दुखून बाहेर याना कितलं बेजार दत्तस म्हणाली कडेर कविता सांगले तू पुणी सांगो मारायती म्हणून हळे मा तू कशी धैर्य मक्क ना तुगल म्हणकी उल्लाच्या मक्क धायना तूची सांग व्हिडिओ सूर केलेल तुवेंची आता कैद करकदल तुवेंची तूची सांग हळे मा म्हणाली आणि कसं करचे बेजार कोरणी हसता हसता तुमगेला गुल्ला का म्हण लेखता असता कितले धैर्य कोण घेतला रे धैर्य याना तुमगेला गत्ता हे विषय संकतीची सांगचे मगेल कर्तव्य संकतीची होई व्हिडिओ सूर केलेल हावेंच नव्हे तस जाऊन आता हावेंच कंची संका हाव इतले पेटी दलाल कसलेक म्हणू तुमका कोण नसचे पुरो दलालीची सांगचे मगेल कर्तव्य नव्हे हमगेले तुळशीलनी तुळशीलदासल जीवन समदले गुंडाकनी गुलिंबा ಹೊರಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಶನ್ ಮಿಗೆಲ್ ದುವೆಲ್ ಜೀವನ एक समदले सुगंधी पुडेवरी अतपुटकाई ते मुणसोणू तीवेत समादले पुरा समदले मळमगिर काणिके कंती इल्लवे हाँ आमगेल पुरा जीवन अशी कुशल चलतस सुन्मेल घर गम्मतरी असं पुढं कोणतरी गम्मतरी असं ती मुखारी तशी असतात म्हणजे कल्पने तुमका असता इतलं पुरा पीटीके गलतरी विषय कसं म्हण तुम कोण नसते पुरो वही आमगेल हे काणी अंत्य दत्तास काणी प्रारंभ सिलमगिरी अंत्य असकनवे तशी म्हणो
प्रपंच राखतवे नहानवे आमगेल प्रपंच तशीच प्रपंच जितल्या चलत असता आमगेल प्रपंचांत निवेरी नवे नवे नमनेच काणी मेळता तुमका हा अम्मीच येता ती दल्लरी पात्र बदलतावनो इतले दिस आम्ही एक पात्रांत आशिल्ली नवे आनी वैरी आम्ही विंगड विंगड पात्र रेत्ता ती म्हळ्यार आमगेल नाव बदल जाता काणी बदल जाता तितलेंची आमगेल प्रपंच निरंतर दावनो चलता असता तुमगेल प्रीति विश्वास मेळचवरेक निरंतर दावनो चलता असता आणि तुम्ही पर आराम नवे इतले दीस तुम्ही प्राजनन आमकां मस्त प्रोत्साह दिला आम्ही कसने चुकी केलते नाशिनी तशी म्हण सांगला चांग केलते ना चांग असं म्हणून सपोर्ट केला तुमका पुरा जनक आम्ही धन्यवाद सांगता ती आणि मुखार वरेना तुमगेल प्रोत्साह आमकां अशी आसकायते नवे रूपार येतास आमगेल प्रपंचांतू नवे नवे काणी येतास तुम्ही पुरा जनन आमकां प्रोत्साह दिवका आमगेले कवितान पैरेक पण व्हिडिओ घालते ना तुम्ही मस्त जनांना मस्त रितीरी सपोर्ट केल्ली ती मस्त मस्त आयडिया दिल्ली ती ते आयडिया आयल मागीर आमकां एक नमने नवे उत्साह आयला तुम्ही आमगेले प्रोत्साह दाता तुम्ही आमकां केन्ना अशीच प्रोत्साह दिवका हे काणी म्हळ्यार एक नमने जेवण आशिल्लें म्हणके घरांत तो बायल मनशी नमने रंदप करता ती सकाळांनी जेवण कुशेन तो भारी लायक आशिल्लें म्हळ्यार ते बायल मनशाक आनी इतलें रंदप करूंक प्रोत्साह मेळटा नवे तशीच काणी वरे हे एक नमने रंदप पडटा न्ही मनाक विंगड विंगड काणी आयकतना एक नमने खुशी जाता नवे काणी म्हळ्यार कोणा इश्ट ना सण चेडू दोन हड्डते काणी म्हळ्यार पुरा जनक इश्ट तशी जावन तुमकां विंगड विंगड नमनेचे काणी घालका म्हणून मी लट्टसती तुम्ही मस्त आयडिया दिला ते दीस तुमगेले आयडिया पळोवन भारी खुशी जालें आमकां सगळ्यांक खुशी जालें मस्त जनांना कमेंट्स घाला व्हॉट्सअपार सांगला आनी अशी मेळ्ळेली तेन्ना पुरा सांगला फोन करून सांगला तुमकां पुरा जनाक हे व्हिडिओ मुखांतर धन्यवाद अर्पण करता हांव हाँ पात्र बदल जाता वही हांवें सर्वे व्हिडिओन सांगिल्लें नवें जीवन एक नाटक आम्ही हंगा पात्रधारी म्हळ्यार हासू रण्य कष्ट सुख हे पुरे एक पात्र परिस्थितीची निर्देशक ते परिस्थिती म्हणटा निर्देशक कशी वत्तड घालतकी तशी पात्र बदल जावन अभिनय जाता नवे म्हळ्यार आम्ही आतां हसता आसता ती आनी कसंकी एक दुःख विषय आयकल तेन्ना रडटा ती बेजारता ती कोप येईल तेन्ना कोपता ती तशें म्हणटा एक रितीर आसना नवे बदलावणे जाता आसता परिस्थिती कशी येतकी तशी आमी बदल जाता ती तशीच काणी तो हांव आतांय सांगतास हेंची आमगेल प्रपंच हंगा कष्ट सुख हास रण्य पुरा आस तशीच भरपूर मनोरंजन आस तुम्ही पुरा जनांना मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां प्रोत्साह दिवका तशींच तुमगेले अनिसिके अभिप्राय दय कोण कमेंट्सान तिलसुका तुम्ही पुरा मस्त जनांना मस्त रितीर कमेंट घालरी आनी खंयचे नमने काणी घाली येता म्हण आमकां नवे नवे आयडिया येता सपोर्ट करा ती मग हे गडीबिडीन तो कसा उरलो काय म्हणून कळतना ते दीस मात्र म्हळ्यार आमगेल कवितान व्हिडिओ घालेल पळय ते दिवस तुम्ही मस्त जनान मस्त सपोर्ट केला चांग चांग विषय आमकां कमेंट्सान तिलसिला मस्त पुरा एक आयडिया दिल्ली ती ताजे प्रकार आमी काणी घालच्याक प्रयत्न करता ती हे आमगेल प्रपंचाचे आतां कसं नाशिल्लें हे काणी एक पुर्ती हाका एक तार्कीक अंत्य दिवन नवे काणी सूर करका म्हणून एक आलोचनेरी काणी घालचे वेळ जाल्ले दयकोन माफी करा ती तुमगेल प्रत्येकले सलहे सूचने आम्ही मनाक घेतला आणि तशीच लायक काणी घालता ती तुम्ही पुरा जनांन सपोर्ट करता येते इतलो दिवस आमगेल काणी मेच्चून लायक शेअर सबस्क्राईब करून आणि लायक कमेंट घालून सपोर्ट केले तुमकां सगळ्या जनांक धन्यवाद आमगेले प्रपंचाचे म्हळ्यार आमगेले सुनमाई गायना गज्जू आमगेले मैनातू आनी मुगेले बामण आमगेले सगळे परत हांव तुमकां धन्यवाद अर्पण करता गडबिडीर व्हिडिओ केलेलो हांवें उलयतना कसने चिके चढून जाल्यार माफी करा ती तुम्ही विशाल हृदयाची माफी करता ती आनी मुखारी नवनवेची लायक व्हिडिओ येता तुम्ही सपोर्ट करका हांवें वचून येता खंडीत येता हांव म्हळ्यार होळेम जावन न्ही विंगड पात्र येता दैतवे
तुमका मनोरंजन दिवचका कितलं साध्य की तितलं आम्ही प्रयत्न करता ती तशी तुम्ही आमका सपोर्ट करका इतले वेळ मिगेल हे व्हिडिओ पळयले का मिगेल उत्तर ऐकलेले तुमका सगळ्यांक धन्यवाद.